खरेंच म्हाका लोकसभेक इलेक्शनाक लागून हांव बसता म्हटलेलें आनी ताका लागून जायती प्रतिक्रिया अशी येयली की तुमी बसा मॅडम, तुमी त्या पोजिशनाचेर बरी आसा, तुमी लोकांक लागून वावरता, तुमी लोकांचे पॉयंट घेता, खरेंच आमी तुमकां सपोर्ट करतले अशें खूब येयलें. पूण कितें आसा न्ही, लोकां वांगडा न्ही म्हाजी फॅमिली बी आसा. म्हाका म्हाज्या फॅमिलीचो म्हजे चेडूं जावं म्हाजी चेडो जावं म्हाका विरोध करतात की मम्मा तूं लोकांक हांगा लागून तूं वावरता तें बरें आसा, हे तुका व्हडलें तुका गरजूच ना, तूं बारीक लोकांक लागून काम करता तें बरें आसा, बारीक लोकांकूच तूं काम कर. दुसरी गजाल आसा, म्हज्या वाड्यार न्ही 2-3 जाणां जाणटी बायलां आसा, तांकां कोणी तरी सांगलें हांव दिल्ली वयता म्हणून ती रडत ते दीस आयली म्हाजे कडेन आनी म्हाका सांगपा लागलें बाय तूं दिल्ली वयता खंय गो. हांवें म्हणलें कोणी सांगलें तुका? ना तूं दिल्ली वयतलें खंय, तूं हें सगळें सोडून. हांवें म्हणलें ना गे तें इलेक्शनाक नाका बाय, तूं आमकां वेळा काळाक गरजेक रातचे 12 एकांक तूं आमकां उपयोग पडटा, तूं हांगासून वचनाका बाय. कोरोना वेळार तुवें आमकां सोडूंक ना तर तूं आमकां सोडून वता नाका. तांकां ती खबर ना न्ही, लोक कितें सांगतात तांकां तें इलेक्शन आसा, ते इलेक्शनाक लागून थंय म्हाका संसदान वचून उलोवचें पडटलें असलें सगळें आसा. पण पळय थोड्या खुबश्या भावंडां हेंच्यांनी म्हाका लोकांनी मुद्दम जावन फोन करतात म्हाका लोक आनी सांगतात की आमचो सपोर्ट तुका आसा, तूं आमकां जाय अशें म्हणून. आतां काँग्रेसकारांची एक सांगता, काँग्रेसकारान आज पर्यंत न्ही कॅन्डिडेट ऑल इंडिया भितर एक टीम जाल्ली तयार आनी काँग्रेसीक नॉर्थाक आनी सावथाक काँग्रेसीक आमी दिवची हांगा तिकेट म्हणून तेंचें ठरलेलें. हे काँग्रेसवाले आजुनूय कोण कॅन्डिडेट आसा तो दवरिना, आजुनूय कॅन्डिडेट कोण तो तेंचो दवरिना. म्हणटकूच म्हणून आज पर्यंत तुका खरें सांगता हांव रावलें 4-5 दीस रावलें. हांव केन्ना डिक्लेअर करूंक म्हणून सोदतालें की नाका, कित्याक लोकांची थोडी बायलां आसा ती सामकी अंतस्करणासून अशी म्हणटा ना बाय आमकां तुजी गरज आसा, आमकां तुजी गरज आसा. म्हजी गरज आसा पूण त्या पोस्टार रावनूय हांव काम करूंक सोदता, पूण तांकां तो विश्वास नाका ती नाका म्हणटा. म्हजें चेडूं ते नाका ते नाका म्हणटा. पूण म्हाका म्हाज्या घोवाकूय पळोवपाक जाय, म्हाज्या नंदेकूय पळोवपाक जाय. हें सगळें पळोवन म्हाका जर म्हाजी फॅमिली पळोवपाक जाय, लोकांचेंय पळोवपाक जाय, म्हणटकूच हांवें चिंतलां की काँग्रेसीन खंयसर फातर सुद्दां दवरलो जाल्यार हांव ताका सपोर्ट करतलें म्हणून. पूण हांव काँग्रेसकारां कडेन मागता, सुधरा तुमी सुधरा आनी कोण तुमचो कॅन्डिडेट आहा तो दवरा, जेणे करून आमकां तुमकां हेल्प करून, तुमच्या वांगडा काम करून, तुमकां जिखून हाडून इंडिया भितर तुमी कितें तरी बरें करतले म्हणून. वेळीच तुमी सुधरा, हांव तुमकां तें सांगूंक सोदतां. आनी जाता तितलो बेगीन काँग्रेसकारांनी कॅन्डिडेट दवरचो, कित्याक हांवें आतां अशें चिंतलां चल थोड्यांक हांव जाय रावलें इंडिपेंडंट, पूण इंडिपेंडंट रावल्या उपरांत कितें जाता, वोट फुटींग जाता. वोट फोडून न्ही आमकां ह्या सरकाराक सपोर्ट करपाचो ना. वयर सकयल आनी सद्या सावथाक पळय कॅन्डिडेट दवरला, नॉर्थाचो कॅन्डिडेट तो केन्ना 5 फावटी येयला, कोणाकूच उपयोग पडूंक ना. ते कितें म्हणटा न्हू, देवाक एक आमी नाल्ल दवरता पळय तसो, तो देवाचोच नाल्ल तो तसो कसो उरला तो. आनी हेवटेन पळय दवरला सावथाक, तिजो जाल्यार कोणाकूच उपयोग जावचे ना. कितें तरी करप्शन आपल्या फॅक्टरीन करतली, अमेरिकाक वचून बसतली, मागीर कितें करतले. म्हणून हांवें चिंतलें हांव रावून खंय तरी फुटाफूट करच्या परस काँग्रेसचो फातर आसुनी हांव ताका सपोर्ट करतलें आनी तेंच्या वांगडा रावतलें. देव बरें.